बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवा आणि पणजे महानगरपालिकांच्या जोड पालवान कांपाला वयल्या गार्डनात कोंकण फळांचो महोत्सव घडून हाडिल्लो. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण 21 एप्रिलाक जाल्लें. आयज ह्या महोत्सवाचो निमणो दीस. फाटल्या 20 वर्सां सावन हो महोत्सव घडोवन हाडटात. ह्या महोत्सवांत कोकणांतली तशेंच गोंयची वेगवेगळ्या फळांची आनी वखदी रोप्यांची स्टॉलां घाल्ली पळोवपाक मेळटात. रानटी फळां आनी वखदी झाडांची म्हायती लोकां मेरेन पावची ह्या हेतान हो महोत्सव आयोजीत करतात. निमणो दीस आशिल्ल्यान महोत्सव पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. Also, आम्ही from 21st to 23rd April Konkan Fruit Fest 17th edition Botanical Society of Goa आणि फेस्टिवल पार्टनर आमचो कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पेंजीम 17th एडिशन हे आमचे कोंकण फ्रूट फेस्टिवल करता आमी. आणि हे फावटी एग्रिकोस अलुमनाय असोसिएशन कोलॅबोरेटिव्ह पार्टनर आसा. आणि एवरी फेस्टिवलाक आमचे गोंयची जे फ्रुट्स आहा फळां आसा ती आमी प्रमोट करतात. वायल्ड फ्रुट्स, लोकल फ्रुट्स आसा ते प्रमोशन. तशेंच आमचे फ्रेश फ्रूट इटींग कॉम्पिटिशन आसता. आणि फ्रेश फ्रूट कॉम्पिटिशनान आमचे जे गोंयचे फार्मर गार्डनर जे कोणा फ्रुट्स रोयतात ते कॉम्पिटिशनाक तेंची एंट्री येता फ्रुट्स. आनी मागीर आंबे, पणस, चिकू, काजू, काण्णां, बोरां, चुन्नां सगळे लोकल फ्रुट्स बेरीज आहा पळय ते एंट्री आसता. आनी एवरी फ्रूट एक कॅटेगरी जाता आनी एवरी कॅटेगरीन 3 प्रायजीस मेळटा. सो हे प्रमोशन शे आमचे गोंयकारांक की आनी लोकांकूय पळोवपाक की गोवाची डायवर्सिटी फ्रुट्सांची भरपूर आसा. हे आमकां इजिली आतां दिश्टी पडना, पूण लोक येता तेन्ना म्हणटा ही फ्रुट्स आमी केन्ना भुरगेपणाक हाडलेली तें आमकां दिश्टी पडलें पळोवपाक खूब बरें दिसलें. तितलेंच न्हू हे फ्रूट प्रमोशन जावन आमचे मागीर गोंयचे जशे गोंयचे भायले कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राचे नर्सरी येवन हिंगा येवन आपली प्लांट्स बी सेल करता. मागीर लोकल प्लांट्स, एक्झॉटीक प्लांट्स, वेजिटेबल सीड्स, मॅन्युअर्स बी सगळे सेल करता. तशेंच आमचे पार्टिसिपंट्स आहा डिरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर येता, ICR येल्लो आसा, गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, RCPR स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड आणि गोमंतक आयुर्वेदा महाविद्यालय एज अ पार्टिसिपंट येल्ले आसा. हे स्टॉल जे घातलेले आसा आमी हे सगळे हांगा टोटल आमी ऑर्गेनीक फार्मिंग करता. थंयच्यानूच आमचे नर्सरी सगळी झाडां आसा थंयच्यान आमचे नर्सरी डेव्हलप करून सगळी लोकल जी गोवन्स आसा मानकुराद आमच्यांनी हे वरती अरावंड 5,000 सुमार गारफा केल्ली आसा ती लोकां कडेन पावयतात. आमी सगळे कमीत कमी रेटीन सगळ्यांक दिल्ली आसा. तशेंच आमच्या फार्माचे प्रोडक्ट्स जे आमचे नाचणे आसा, हळद आसा, ओटाची सोलां सुद्दां करून हाडलेली आसा. तशें आमचे लोणचें आसा ते परस हे वर्सा इवन आमच्यांनी मॅन्युअर्स तयार केल्ले आसा. कोकोनटांक लागून स्पेशल कोकोनट मॅन्युअर्स, माडयांक लागून स्पेशल सुपारीचे मॅन्युअर्स, तशेंच आंब्याचे मॅन्युअर्स, अशे वेगळे वेगळे मॅन्युअर्स करतात आमी. तेतून गांयदोळ खतूय करतात. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट वी हॅव रिसंटली स्टार्टेड एग्रो इको ट्युरिजम इन अ फार्म. हितून आमी एक न्यू एक्सपिरियन्स दिता सगळ्यांक एग्रो ट्युरिजमाचो. म्हणल्यार तितून डिफरंट वर्कशॉप्सूय आमी जाय जाल्यार कंडक्ट करतात. ग्राफ्टींग कशें करपाचें, इवन हनी बीचेर आमी हे दिता वर्कशॉप्स कंडक्ट करता, हनी बी कोर्सीस घेतात थंय. सो हे सगळे आमी लोकांक जाय तशें लोकांक लागून पावोवपाक, लोकांक हेल्प करपाक एग्रीकल्चर फिल्डान वयर सरपाक लागून एक आमचो तेंको दिता.